अटल सेतूच्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम आनीक 8 दिसां भितर पुराय जातले। हे काम जातकर आनीक कसले परत त्रास जावचे ना म्हूण विश्वास केदार नायक हांणी उक्तायला। तशेंच आता येरादारीची गर्दी जातकर आमकां समजता की मांडवी पुलार तिसऱ्या पुलाचे कितले म्हत्व आसा ते, अशें केदार नायक मुखार उलयले। आरडीएक्स खातीर पिळणच्यान गौतम शिरोडकार। सेतूचे काम केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातले? म्हाका दिसता अनेक 8 दिसां भितर तें काम कंप्लीट जावपाक जाय। काही कारणांक लागून अटल सेतूचो जो रस्तो आशिल्लो तो तेका अशी ल्हारां कशी येवपाक लागलेली आनी तो उखलतालो। सो म्हाका दिसता सगळे हें करून जे कितें तेजे फॉल्ट आशिल्ली ते रेक्टिफाय केल्या आनी तो बऱ्या भशेन तेंच्यांनी काम परते चालू केला आनी म्हाका खात्री आसा की हे करतकूच ते अटल सेतूक आनी म्हणजे फुडें आनीक कांय जावचें ना म्हणून तो रस्तो बरो तो सगळ्या लोकांक तुम्ही पळयला आसतले तो ब्रिज बंद जाल्ल्याच्यान कशे त्रास जाता लोकांक आनी ट्रॅफिक कशें जॅम जाता पळय तें। काही दिसां पयलीं लोक थोडे हे करताले की वाय थर्ड ब्रिज ऑन मांडवी रिवर काय म्हणून, पूण आतां लोकांक कळून आयिल्लें आसा की मनोहर भाईचें जें सपन आशिल्लें अटल सेतू बांदपाचें हें म्हाका दिसता सारकें करेक्ट आशिल्लें आनी तो ब्रिज जालो पूण तो मातसो बेगीन तेजें उक्तावण जाल्ल्या कारणान ते कितें रस्त्याचे कितें इश्यू आसलेले ते आतां सॉर्ट आवट करतले। म्हाका खात्री आसा हे करतकूच ते लोकांक बऱ्या भशेन स्मुथली ते ट्रॅफिक पयली भशेन सुट्टाले तशें सुट्टाले म्हणून आनी तो बेगीतले बेगीन तो कंप्लीट जातलो। पूण हे एल.एन.टी. रिपेर करता, फूल रिपेर करपाचें काम एल.एन.टीच करता न्ही? एल.एन.टीच करता अशें कितें आहलें फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी एक चेन्नई बेस्ड एका कंपनीक ते फॉल्ट काडपाक लागून तेंचे टेस्टिंग चालू आशिल्लें आनी आतां ते टेस्टिंग जावन तेंच्यांनी ते रेक्टिफाय करपाक लागून एल.एन.टीच म्हाका दिसता आय एम नॉट 100% शुअर म्हाका दिसता एल.एन.टीनूच परते काम चालू केलां। पूण डिफेन्स लायबिलिटी पिरियडाचेर ना ते तेंच्यांनीच काम एक्स्ट्रा करपाक तुका सारकें म्हणजे कोर कितें इश्यू आसा आनी कोण करता आनी हो आतां कॉस्ट कोण बेर करता तितली म्हाका हें ना, आयडिया ना तेजी, पूण हांव जाय जाल्यार फुडल्या दिसांनी ते फायंड आउट करून हांव तुमकां तेजेर कितें आसा तें तुमकां हांव सांगता। कितले पर्संट उरला आतां काम कंप्लीट जावपाचें हॉटमिक्सिंगाचें? आतां सकयलच्यान पळय जाल्यार कळना, तेंच्यांनी एक लेन आशिल्ली ती फाटल्या दिसांनी कंप्लीट केलेली तेन्ना आमकां दिसतालें कित्याक आमी गाडी घेवन वयर वताले, पूण आतां तो कंप्लीट बंद केला ब्रिज। सो ते बंद करण्याचें कारण अशें आशिल्लें की जेन्ना गाडयो एक सायडीन वताल्यो तेन्ना तें काम सामकें स्लो हितून चालू आशिल्लें। सो आतां जर ते बंद करून काम स्टार्ट केलां तर सामकें स्पिडीन तांकां काम करूंक मेळटलें आनी बेगीतले बेगीन लोकांक तेजी ब्रिज यूज करपाची सहूलियत मेळटली म्हणून। सो म्हाका दिसता आनीक ते 8 दिसां भितर तो ब्रिज कंप्लीट जावंक जाय म्हणून। आनी पळय फ्लडिंगाचो एक इश्यू जातालो अटल सेतूचेर, त्या ह्या हॉटमिक्सा बरोबर फ्लडिंगाचो आतां ह्या मॉन्सुनान तो इश्यू सॉल्व करता आतां कितें हें केलां तुमी? अटल सेतूचेरूय जातालो आनी सकयल्ले ब्रिजाचेर जातालो। आमी ते म्हाका दिसता आमी मांडल्या PWD कडेन की सकयल्ले ब्रिज सांगता हांव PWD मांडला की ते बेगीतले बेगीन कितें आहा ते रेक्टिफाय करचें। थंय म्हाका दिसता जे पायपां जी उदक वचपाक दवरल्या ती मातशी वयर आसा आनी म्हणजे वॉटर लेवल जे आसा तेकून वयर आसा, ताका लागून ते सगळें उदक वयरच्यान सामकें येवन ब्रिजार भरतालें, पूण तेजें रेक्टिफिकेशन चालू आसा आनी बिफोर मॉन्सून ते रेक्टिफाय जावंक जाय।